जी गार्बेज कलेक्शन जी जाता आतां ती सारकी जायना. पयलू कॉन्ट्रॅक्टर पूण एटलीस्ट 7-8 बरो आसलेलो. आतां न्यू कॉन्ट्रॅक्टर येयले तेगे प्रोसिजरूय सारको ना गार्बेज कलेक्शन करपाची. हाडटा सगळी वेट आनी ड्राय दोनी मिक्स गार्बेज हाडटा आनी तो जो पंचायती लुगार आहा रेंटान घेयलेलो थिंग उडयता. आनी तेणें आमचे कडेन टायम मागलेलो आपणा एक 8 ते 15 दीस दी म्हणून. आपूण तें सगळें सेग्रिगेट करता आनी तें सगळें कवर करता म्हणून. पूण चोवपाक गेल्यार आयज थिंगा पयलीं आसलो तेज्यान वर्स जाला. गार्बेज सगळी एशी तेशी उडोवन लोकां प्रॉब्लेम जाला. प्लस थिंगा सगळी घाण जाली, वास येता. आनी पंचायत 14 फायनान्सांतल्यान इतले पयशे थिंगा प्लांटाची घालपाक सोदता ती. आजून थिंगा लिगल रोड ना. पंचायती एनओसी दिलो ना रोडाची. आनी हांव नको हाल पंचायतीन इतले पयशे मोडले आनी हाल थिंग फेन्स मारले केळशी कोमदादीन. बिकॉज रस्तो केळशी कोमदादी पडटा. केळशी कोमदादीन जर फेन्स मारली जाल्यार इतले पयशे इन्वेस्ट करून मागीर लोकांचे पयशे पाड पडले. सो म्हाका दिसता सरपंचान हेजेर सारको विचार करचो. रस्ते एनओसी घेवची ना जाल्यार आनी आहा जाल्यार दाखोवची ना. आमची मिटिंगेतूय हांवें कांय दाखयलो ना. आनी ही घाण जी थिंग आहा ती काडून साफ करून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचें. ती एक घाण व्हरून एक कडेन दुसरे कडेन घायली म्हणून थिंगसान लोकांक प्रॉब्लेम जाता. ते वास येता सगळ्या सरावंडींग एरिया. प्लस फ्लायट वयल्यान पास जाता हितून प्लास्टीक बॅगां वाऱ्याची एशी तेशी गेलें थिंगाय एक व्हडलो इश्यू जावपाक शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां न्हू हायकोर्टाची ऑर्डर आहा दॅट वी हॅव टू डू डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन अँड वी हॅव टू सेग्रिगेट इट एट सोर्स अँड देन वी हॅव टू डिस्पोज इट ऑन आवर पंचायता अंडराक. So on that basis, according to the direction of the High Court, we have आमचो process तुवें जो तर garbage dump केलो आहा ती चोय जाल्यार you must have also seen the MRF shed that is going on, the work which is going on. Okay, आमची MRF shed that is material recovery facility shed चालू आहा थंय आमी ड्राय सेग्रिगेट करतले. At the same time, since we had our fund through 14 Finance, आमी जरी तर by this end, जायते जाणांक खबर ना की 14 Finance is a fund by end of March we have to clear it, otherwise it returns back to the government. So instead of returning back to the government, what we our panchayat have done is आमी थिंगा biodigester plant घालपाक हें केला. Because see, आयज तूं मिक्स केला थिंग उडयल म्हणून येतलो, फाल्यां ड्राय आमी कलेक्ट करतली, वेट थिंगा उडयल म्हणून येतली. सो बिकॉज ऑफ दॅट ऑल द वेट वील बी हँडल्ड थ्रू द बायोडायजेस्टर. आनी आमची काम ऑलरेडी चालू आहा. द श्रेडर्स एंड ऑलरेडी वी हॅव ऑर्डर्ड एंड एवरीथिंग म्हणजे टेंडरिंग प्रोसेस बीन सगळें चालू आहा. सो बाय अनदर couple of weeks आमचो आखो प्लांट ऑफ बायोडायजेस्टर वील बी रेडी वेरीन आमचो आखो जो वेट आहा तो वील बी हँडल्ड इन टू द बायोडायजेस्टर. आनी तितूंतल्यान आमकां वी आर गोइंग टू गेट मॅन्युअर ऑल्सो वीच द विलेजर्स वील बी एबल टू यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, आमची जायतीं जाण कुट्टाळेचीं शेतकारां आहा. सो तांकांय बीन तें फायद्याक पडटलें की तांकां सारें मेळटलें आनी हें सारें तेंच्या शेतांत बी व्हरोन यूज करपाक जातलें.